Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. चक्रीवादळाचो धुमाकूळ, उटंगार, घरादारां, गाडयो, रस्ते, वायरींचेर झाडां, मालमत्तेचें प्रचंड लुकसाण, मजलवाडा आनी बेतके दोगां गेलीं. हेर कडेन 2 जखमी. लायट गुल, हॉस्पिटलांक पावर अलर्ट. वादळाचो जीएमसीचो ऑक्सिजन सप्लायर स्कुपाक दणको. सांज मेरेन एक प्लांट बंद, दुसरो जनरेटरार सप्लाय पडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा जीएमसीक टँकरांनी ऑक्सिजन व्यवस्थित. चक्रीवादळाच्या धुमशाणांत 18 वर्सां वेल्यांचे कोविड वाशिनांचे शेड्यूल हाल्ले. कांय सेंटरांनी लायट गुल. वादळ उटंगारांत ट्रॅफिक, जनजीण विस्कळीत. वाशीनवाले अडकले. गोंयभर सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोरांच्यो 12 वरां ड्युटी. दोतोर नर्सींची शॉर्टेज. रेजिडेंट दोतोरांची संघटना म्हणटा दोतोर नर्सींच्या शॉर्टेजींचेर एकदाच उपाय काडचो. आनी होम आयसोलेशनांत मरणां वाडटात म्हणटा चर्चिल. म्हणटा सगळ्या मतदारसंघांनी असिम्टमॅटिक दुयेंतींक सेंटर करचें. भलायकी हालताशी दिसल्यार उपचाराक शिफ्ट करचें. चक्रीवादळ तोतेचो गोंयभर धुमाकूळ. शेकड्यांनी झाडां आडवी. घरादारां, गाडयो, रस्ते, लायटीच्यो वायरी, खांब्यार झाडां. उटंगार, धुमशणां, कितल्याशाच वाठारांनी लायट गुल. मालमत्तेचें प्रचंड लुकसाण. मजला वाड्यार बायल गेली. बेतके एकलो गेलो. हेर कडेन 2 जखमी. जीएमसी धरून हेर सरकारी हॉस्पिटलांक पावर अलर्ट. दाबोळे फ्लायटीचेर परिणाम. फायर ब्रिगेड लायटीचे स्टाफाचें झूज सुरू. फुल रोड बंद जाल्लो. गाडयांक मातशी वाट उरल्या मदीं क्लियर केला तितून. फायर फोर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसाची टीम हांगसर अजून पावली ना, कारण ती कामपालाचेर थंय झाड क्लियर करता ते थंयचे जाले की ती सगळी झाडां क्लियर करपाक हांगा मातशी तरी गाडयांक वाट करून दवरलेली आहा. आतां तुमी इलेक्ट्रिक हॉस्पिटला कडले हे झाड पळोवपाक शकता. कंप्लीट रोड ब्लॉक आहा आनी हेवटेच्यान दुसऱ्या लेनीन गाडयांक दोनी वटेच्या ट्रॅफिकाक यो वच करचें पडटा.
काल रातभर जे पाऊस पडटा त्या पावसा खातीर खुबशे जे पेडणे वाठारांतले रस्ते ब्लॉक जाल्लेले आसात. फायर ब्रिगेडीचे लोक येवन कामय करीत आसात आनी त्याच बरोबर खुबशे लोकांच्या घराचेर झाड पडलेले आसात. आणि हे झाड पडला पयलीं त्या झाडा कडेन पोना हांव आशिल्लो पयलीं आनी हो स्कुटरीन जयराम म्हणटा तो आमचोच भाव तो स्कुटरीन पास करपाक लागो तेवटेन हे सायड काडपाक वयतालो खानो. तितल्याक वादळ येयलें हांवें तेजे 1 सेकंडान हांवें म्हाजी गाडी रिवर्स मारली. रिवर्स मारता थंय आसा वादळ येयलें तें सोमतें तें सावरीच्या झाड तेजेर पडलें. आणि हे आंब्याचें झाड पडून ते सायडीन आमचे गोंयस तेजें घर आहा तेका खूब डॅमेज करता. आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो जाल्यार फायर ब्रिगेड अवेलेबल ना कारण तांकां बाकीचे खंय कंप्लेनी आसा त्यो तांकां अटेंड करची पडले. ते आमीच म्हणलें की कितें तरी हेल्प करात गांवचे सगळे एक जावन हे आमी झाड आंबो कापपाचें काम करतात. ते डिपार्टमेंट तेंचे खूब आयज तांकां काय ब्लेम करपाचें ना कारण तेणी आयज खूब कडेन अशीं झाडां पडल्या आनी तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा कारण खूब हांगा 11 KVची लायन गेल्ली आसा. हांगा आमगेले बोड्डा वॉर्ड नंबर 8 PH क्वॉर्टर्स एक व्हडलें झाड हुमटन पडलें आनी एक फॅमिलीचेर सारकें पडलें. आमी प्रायवेट जे कटींग मशीन हाडून तांकां सुविधा केली आनी तेच भाशेन आमकां 3 क्वॉर्टर्स जे ब्लॉकांतले 3 क्वॉर्टर्स हांकां शिफ्ट करून दुसऱ्या क्वॉर्टर्सांक घालून तांकां बंदोबस्त केल्लो आहा. चक्रीवादळान एके वाटेन शिरदोण मिनाची बार्ज अडकली, दुसरे वाटेन 15 जाण आशिल्ले नुस्तें मारपी बोट मुरगांव बंदराच्या दर्यांत अडकली. कोस्ट गार्ड खंय नुस्तेंमारांच्या ह्या बोटीच्या संपर्कान आसा. तर 2 बोटी दिश्टी पडटा हांगा. एक्चुली 3 बोटी आसा तातूंतली एक बोट एनपीडीच्यान जी हे सायडीक आयिल्ली आसा जी आयर्न ओर कॅरी करता अशें म्हणटलें जाल्यार ही बोट मातशी लागीं येताना दिश्टी पडटली आनीक भितर येताना दिश्टी पडटली वाऱ्या खातीर. आनी वारें जबरदस्त आसा. शक्यतो तुमी खंयचे बीच प्लॅनीचेर वचपाचो बिचाचेर वचपाचो प्रयत्न बीन करूं नाका. सगल्यो बोट्यो भितर यो म्हणून कित्याक तुफान येवपाचें आहा. आतां हेका लागून आमच्यो सगल्यो बोट्यो तोडी येयल्यो. आमच्या वास्को बेजान येयल्यो थोड्यो पॅनजीम आहाय त्यो पॅनजीम जेटीर पावल्यो. म्हणटकच आतां एक बोट ही केरला बोट म्हणटा ती बोटीचे मालीट बोट. ही बोट आयज पासून दर्यान आहा. जितले येवपाक कोत्ता तितले ते वाऱ्याचेर फाटीं वयता. लोक 15 जाण आहाय बोटीचेर पूण 15 जाण बोटीचेर आहाय. कोस्ट गार्डाची बोट वचपाक जायना. ओके तेका लागून ते आतां इन टच आहाय ते कडेन. हांवूय मागता त्या जाल्या पुरो म्हणून. पूण आमचे गोंयच्यो बोटी सगळे भितर येयल्या. मजगती माड पडून मजल्या वाड्यावयले शीतल पाटील जाल्यार माशेलांत बेतके स्कुटरीन वताना किशोर नाईक सोंपलो. फाटल्यान बशिल्ल्याक GMCत भरती केला. तावती सायक्लोन हो गोंयांतल्यान पास जावन फुडें गेलो बट ताजो इफेक्ट जो आसा हो ताजो इफेक्ट पुराय स्टेटीचेर फुडले आनीक 3 ते 4 दीस हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां ताजो इफेक्ट दिसतलो. 2 जिवीत हानी जाली. एक बार्देस तालुक्यान हांगासर एक चली एप्रॉक्सिमेटली 30 to 35 इयर एज चली त्याचे तकलेर माड पडून त्याच्या थंयच एक्सपायर्ड जालें. दुसरे मार्सेल हांगासर 2 जाण भुरगे स्कुटरींतल्यान वता आसतना इलेक्ट्रिकल पोल तांचेर पडलो आनी हॉस्पिटलान व्हरता आसतनाच एकटो ताका जिवीत हानी जाली. वास्को हांगासर सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणेत झाड जे आसा हे घराचेर पडल्या प्रमाणे 3 जाणांक हॉस्पिटलांत शिफ्ट करचे पडले. पुराय गोंयांत जर पळयत जाल्यार जवळपास 500च्या पेक्षा चड जाग्यांचेर वेगवेगळे कडेन झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जाल्लो आमकां दिसून येता. आनी एकंदर पळयत जाल्यार 50 पेक्षा चड घरां जी आसा ही मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्ली आमकां दिसून येता. ताच्या व्यतिरिक्त 100 घरांची म्हणजे हेजी मायनर डॅमेज जी आसा ही दिसून येता. त्याच बरोबर वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो गाडयो ज्यो आसा ह्या गाडयांचेरूय बी खूब जाणांच्या गाडयांचेर झाडां पडली आसा. सगळी कडेन मेन रोड व्यतिरिक्त गांवांतले रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा. डिपार्टमेंट पुराय राज्यांत इलेक्ट्रिसिटी जो आसा हो पावर कनेक्शन फेल्युअर जाल्ले आसा सगळी कडेन.
आणि पुराय आमचे पॉवर डिपार्टमेंटाचे मनीस सगळे रस्त्यार आसात, वेगवेगळे कडेन काम करता. त्याची डिझास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम पुराय गोंयभर सगळी कडेन काम करता. वेगवेगळे लोकल बॉडीजचे, पंचायत आसतले, म्युन्सिपाल्टीचे, तांच्याय वर्कर्स, CCPचे वर्कर्स हे सगळी कडेन काम करता. आमकां रोड ब्लॉकेज काडपा खातीर सहकार्य करीत आसता. म्हणजे रोड सगळी कडले क्लियर जावपाक फुडले 2 दीस लागतले, जेणे करून रोड क्लियर जावपाक आमी नेवी आनी बाकी तांचोय बी फोर्स हो तांचो मागयला, जेणे करून जाता तितके बेगीन आमकां सगळे रोड्स जे आसा क्लियर करपाक जाय. इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. वादळान सोंपिल्ल्यांक आनी मालमत्तेचें लुकसाण जाल्ल्यांक खंय डिझास्टर मॅनेजमेंटा वरवीं मदत करतले. ज्या 2 जाणांक तांची डेथ जाली तांकां रिलीफ जो आसा हो आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन तांकां रिलीफ दिलो वयतलो. त्याच बरोबर ज्यांची घरां मेजर डॅमेज जाल्या आनी मायनर डॅमेज जाल्या त्याय सगळ्यांक डिझास्टर रिलीफ फंडाच्या वतीन जाता तितके बेगीन, जाता तितकी चड रिलीफ जी आसा ही बी जी आसा ही दिली वयतली. ताच्या खातीर पुराय तांच्यांनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आसा हांच्या कडेन संपर्क करचो. तिसवाडी स्पेशली पंजीम, बांबोली, अंडर सांतांद्रे, सांताक्रूज, तालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी, पंजीम कॉन्स्टिट्युएंसी, lot of damage has taken place. Panjim city as such is not much because of full underground network, but wherever overhead lines are there, their damages are more. Poles are broken, transformers are affected, lines are down, and to add to our woes, lines of staff is also very less. Many of our staffs are COVID positive, so they are not reporting for duty for some time. So our honorable minister and chief engineer, by seeing the need of the hour, they have placed in some additional staff of labor staff from contracts from other states who are on the way, and we are expecting them to be in Goa by early morning. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. GMCचा सप्लायर स्कुपाची वादळांत लायट गेल्ल्यान ऑक्सिजन पुरवणेचेर परिणाम. एक प्लांट जनरेटराचेर दवरून सप्लाय, दुसरो प्लांट सांजे उसरा मेरेन बंद. फोंडेच्यान पावर घेतली ती फेल. उपरांत कदंबा प्लॅटोवेल्यान वेवस्था चलताली. उटंगार वादळांत आडमेळी. सांजे उसरा मेरेन लायट जाग्यार पडली. मुख्यमंत्री म्हणटा GMCक टँकर आनी ऑक्सिजन सप्लाय वेवस्थीत. Around 10 in the morning. The moment we got information about no supply at Coaling, we started with the line patrol. We got to know that this Nenguti, what you can see here, it come on the line. We damaged both the circuits. एक बरी गजाल, काल ऑक्सिजनची क्रायोजेनिक टँक आमी बसयल्ल्या कारणान आमकां कसलोच व्हडलो प्रॉब्लेम जो आसा हो कोवीड वॉर्डाक जावंक ना. दैव सुयोगान जर आमी कदाचित काल टँक जर बसूंक नासली जाल्यार आज आमकां प्रॉब्लेम जावपाक शकतालो. आतां फक्त उरलेलो ऑक्सिजन जो आसा हो स्कूप ऑक्सिजना कडल्यान ओल्ड मॅनिफोल्डाचेर एकाच मॅनिफोल्डाचेर वता. बट थंयसर आतां रिक्वायरमेंट जे ट्रॉलीचे आसा तितक्यो भरून गेल्ल्यो आसा, बट ताजेर परिणाम कांयच जावंक ना. हांवें क्रॉस चॅक केला की ताका जाय तितक्यो ट्रॉली ज्यो आसा ओल्ड मॅनिफोल्डाचेर जे नॉन कोवीड पेशंट्स आसा. फुल्ली कोवीड वार्ड जो आसा हो क्रायोजेनिक टँक ह्या टँकाचेर आसा. त्या खातीर थंयसर इंटरप्ट जावपा ऑक्सिजन लायन इंटरप्ट जावपाचो प्रश्न येना, कारण दोनूय लायन सुपर स्पेशलिटीची लायन आनी कोवीड वार्डाची टँक ह्यो दोनूय टँक आतां रिफील करता. थोडोसो टँक जो आसा हो काणकोणच्यान येता आसतना वाटेर झाड पडल्या कारणान थोडोसो वेळ रोड ब्लॉक जावन उरलेली, बट आमी तो रोड हे काडून सावथ गोवाकूय परत ती टँक रिफील करपाक शकली आणि नॉर्थ गोवाची सुपर स्पेशलिटी आनी कोवीड हॉस्पिटलची दोनूय टँक आमी रिफील करप चालू आसा. जो बेडा कडेन जम्बो सिलिंडर दवरचो पडटा तो सप्लाय चालू आहा काय तेका कितें इंटरप्शन ना. आतां एक्सेस सिलिंडर जे आसा पळय न्ही, म्हणजे तो थोडेशे दीस पयलीं हायप जो क्रिएट केलो एक्सेस सिलिंडर, कारण ऑलमोस्ट जेन्ना 35 ट्रॉली भरपाच्यो बंद जाल्यो ताच्या उपरांत एक्सेस जम्बो सिलिंडर्स भरपाक सुरू जाल्ले आसा. त्या खातीर सगळे कडेन ज्या जाग्यार सपोज चुकून कितें इंटरप्शन जालें आसत जाल्यार जम्बो सिलिंडर्स जे आहा भरून हे योग्य रित्या मेळटा आनी ते सगळे कडेन आतां एवेलेबलूय आसा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया.
बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है। सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें। चक्रीवादळाच्या दुमशणांत 18 वर्सां वेल्यांचे कोविड वाशिनाचे शेड्यूल हाल्ले। कांय सेंटरांनी लायट गुल। वादळ उटंगरांत ट्रॅफिक जनजीण विस्कळीत। वाशीन घेवंक वतले आडकले। चुकले तांकां आतां वाशिनांक फुडें स्लॉट ओपन जाता तेन्ना परत बुकींग। आयज मेरेन 4.25 लाखा वयर डोस दिल्यात। 18 वर्सां वेल्यांचे 19,000 डोस स्टॉकांत आसात। वादळाक लागून आयतारा कोणाक वाशीन चुकला आसत जाल्यार सोमारा सांजे 5 मेरेन घेवचे। सोमाराय चुकल्यार परत रजिस्टर करचे। वादळाक लागून कांय वाशीन सेंटरां उक्ती जावंक पावली ना। फक्त एक 22 सेंटर आमच्या सावथाक चालू जावंक शकूना आणि नॉर्थाक मये, कोर्लीम, पोर्वोरीम, कांदोली, कासरवानी आणि शिवोले या सेंटराचेर सध्या आमचे वॅक्सिनेशन चालू ना। थंयचे स्टाफ येवंक शकूना आणि देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। आज जे येवंक शकूनात ते फाल्यां 5 पर्यंत येऊन वॅक्सिनेशन करून घेवंक शकतात। सो सगळ्यांकडे मागणी आसा की जे कोणाक आज चुकला त्यांनी आपल्याला रिस्पेक्टिव्ह सेंटराचेर फाल्यां वचचें। फाल्यां 5 मेरेन सगळ्यांनी आपल्याला वॅक्सिनेशन करून घेवचें। आपल्याली आजची जी अपॉइंटमेंट मेसेज आशिल्लो मोबायलाचेर तांकां तो वचून दाखोवचो आणि सगळ्यांनी फाल्यां 5 मेरेन वॅक्सिनेशन करून घेवचें। फक्त एकूच सूचना आसा, फाल्यां 5 मेरेन जे वॅक्सिन करून घेवंक शकनात खंयच्याय कारणाक लागून, टेक्निकल कारणाक लागून धरात किंवा त्यांच्या वैयक्तीक प्रॉब्लेमाक लागून धरात, जाल्यार तांकां मात एज पर द जनरल कॅटेगरी परत एकदा बुक करचें पडटलें आणि त्यांचे जे आजचे रिझर्वेशन आशिल्ले दॅट विल बी कॅन्सल्ड। गोंयांत कोरोनाचे आनीक 1,314 दुयेंती, 3,328 सॅम्पलांचो रिपोर्ट आयलो। पॉझिटिव्हिटी रेट 34% लागीं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चक्रीवादळ उटंगरांत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचो कारभार एक्सपोज। मोठो गाजोवाजो करून उबारिल्ल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचें बांदकाम पावसाक फेल। वादळी उटंगार सुपर स्पेशालिटी बिल्डिंगेक पेलवलो ना। एक कडेन फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें। वॉर्डांनी व्हाळ व्हांवूंक सुरू। उदक घुस्पिता म्हणसर पेशंटां बरोबर आशिल्ल्यांक नाका शेवट। We are right now on the second floor of the new GMC block, okay, where ICU section is. Now we as the family of the ICU patients, we are like around 17, 18 of us over here. This is a common toilet that we use, and if you can just see with the cyclonic storm, this is the state of the whole washroom, and you can see that right from inside the packing has not been done well. You can see for yourself right now. Because of that, the breeze has just blown away all the sheets. Whenever you have all the water gushing down, you have to have a proper channel where it connects and it gets out. That has not been done. This is Raju, and he's been doing a lot of social work, and he's reached out. We were trying different remedies, and this has come to our solution. These are all the family members of the patients who are in ICU. They have to shift everything because this whole place is filled with water. You can see water. See this, it's all water. There is hardly one person who is trying to push out all the water. All the water is coming. So thank you, Mr. Vishwadit Rane, for opening up this new block. And you can just see the disaster with one rain. अनेक आमकां विचारिल्ले जे न्यू सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक स्टार्ट केला थंय खुबशी डॅमेज जाली न्यू कन्स्ट्रक्टेड हितून सुद्दां। न्यू कन्स्ट्रक्टेड हितून डॅमेज जावना, तेच्यानी बरेचशे विंडो ओपन दवरलेले। ताज्या खातीर उदक जें आसा हांव तेंय मॉनिटर करतालो। खूब मोठ्या प्रमाणात विंडो ओपन दवरल्या कारणान सायक्लॉन आनी रिजन सी फेसिंग आसल्या कारणान सायक्लॉन तेच सायडींतल्यान उदक सुपर स्पेशालिटीन आयलें। बट आमचे थंयसरले सगळे डीन आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स आणि हाऊसकीपिंग एजन्सीज मेळून तेंच्यांनी ते क्लियर अप केला। विदीन 2 वरांनी ते क्लीन करपाक शकले। कोविडाच्या अरिश्टांत गोंयांत आनीक सुमार 130 दोतोरांची गरज। गोंयभर वेगवेगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोर 12 वरां वयर ड्युटी करतात। इंटर्नशिपार आशिल्ले 100 ते 110 ट्रेनी दोतोर
फुडल्या सप्तका सावन ड्युटेक आसतले म्हूण रेजिडंट दोतोरांचे संघटनेन सांगला. दोतोर नर्सींच्या शॉर्टेजीचेर खंय सरकारान एकदांच कितें तो उपाय काडचो. कोविडाचे दुसरे ल्हार बरेच खर जाल्ल्यान कोविडाचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात मेळूंक लागल्यात. जीएमसी सयत कोविड उपचार करपी सगळ्याच हॉस्पिटलांचेर भार वाडूंक लागला. दिसाक 300 दुयेंती हॉस्पिटलायज जातात. रेजिडेंट दोतोरांचे संघटनेचो अध्यक्ष प्रतीक सावंत सांगता, दिसाक 1-2 दोतोर 40-45 दुयेंतींक हाताळटात. प्रत्येक दिसाक आमचे एडमिशन्स ऑल्सो आर व्हेरी हाय. वी आर केटरिंग टू अराउंड 800 to 1000 कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्स. सो अशा सिच्युएशनान आमचे प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक शिफ्टाचेर 1 ते 2 डॉक्टर आसतात, which cater to around 30 to 45 पेशंट्स. प्रत्येक कोविड जो आमचो ट्रीट करपी डॉक्टर आसा तो एज ऑफ नाव 12 वरांचे शिफ्ट करतात. डॉक्टरूच म्हणून न्ही, नर्सी, आमचे MPS स्टाफ हांचो सगळ्यांचो सहकार्य चालू आसा. आतां आमचे जे 100 ते 130 जे दोतोर आसात इंटर्नशीप जाणी कंप्लीट केली आसा, तांकां बॉन्ड सर्विसांक एज अ बॉन्ड डॉक्टर तांकां जॉयन जातले मे बी बाय नेक्स्ट वीक ऑर सो. सो दोतोरांची एज ऑफ नाव कमी आसा आनी बट सिच्युएशन वील स्लायटली इम्प्रूव वन्स वी गेट ऑल द न्यू डॉक्टर्स अंडर बॉन्ड सर्वीस, बट वी वील स्टील बी शॉर्ट एंड वी वील हॅव टू लूक एट लॉंग टर्म सोल्युशन्स इन दॅट. PPE किट घालून 12 वरां काम करप म्हणल्यार दोतोर नर्सिंग सोंपें न्ही. सो हे 12 वरां मेंटेन करप इज क्वायट फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग. सो डॉक्टरांची कमी आसा. होपफुली ओवर टायम वी वील मॅनेज दीस सिच्युएशन एंड वी वील डेफिनेटली लूक एट लॉंग टर्म. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. होम आयसोलेशनान मरणां वाडटात. लोक गुळयो घेवन घरांच रावतात. कितल्याशाच जाणांक दुयेंस हाताभायर वता तें कळना. होम आयसोलेशन नाकाच म्हण बाणावलेचो आमदार चर्चील उलयला. मतदारसंघांनी असिम्टमॅटीक दुयेंतींक सेंटर करचें, नर्सी दोतोर दवरचे. एकाद्र्याचें दुयेंस चडार पडटाशें दिसल्यार खंय ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर आशिल्ल्या सुवातेर व्हरूंक बरें. जेन्ना आमी होम क्वारंटायन म्हणलां तें एकदम रॉंग. होम क्वारंटायन पडून दवरता मनशाक, तो ते गुळी घेता रावता आनी जेन्ना ही पिडा तुगेले सारके लांग्स पॅक कोता आनी मागीर तो हॉस्पिटलान वता, जेन्ना तुका ऑक्सिजन मेळना तेन्ना तूं मता. म्हजी आयडिया कितें आशिल्ली, 2 एक एसिम्प्टोमॅटीक सेंटर 2 कोणी करपाचें म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. एक हांवें चिंचिलांक कोलवा आनी एक वार्का. म्हणजे कोणाको कोवीड जालें की ना थिंगा पयलें हाडप. थिंगा एक 8 नर्स आनी एक दोतोर. समज सुमराचो आहा तेका रोखडेच ऑक्सिजन काडून धाडप. सिटी स्कॅन इम्पॉर्टंट आहा मनशाक. सिटी स्कॅनाचेर तुगे कितलो स्कोर आहा तो पडटा. 10 तरी सकयल आहा तुका त्या दोना दुसऱ्या भाशेन ट्रिटमेंट दिवपाक. 10 वयर आहा तुवें रोखडेच ऑक्सिजन आनी व्हेंटिलेटर थिंगा तुवें धा मारपाक पडटलो. सगळे तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी हे भाशेन तरी केलें जायत जाल्यार दुयेंस सारव जावपाक शकता, जायत लोक सारव जावपाक शकता. म्हगे हिसपान हांवें चीफ मिनिस्टराक मागिलां की सिटी स्कॅन पासून काडटल्याक तें पण हेल्थ कार्ड आहा तेजें फ्री काडपाचें. कित्याक थोडे कोणी मेग्नन कितें म्हणटा थिंगा 250,000 घेताय, थोडे रेडी कितें म्हणटा थिंगा 7,000 घेताय. एक कोणी 7,000 एक कोणी 250,000 कित्याक हेंय चीफ मिनिस्टरान चोवपाक जाय. कोविडाच्या अरिश्टान सावड्डे आनी धारबांदोड्या मतदारसंघातल्या लोकांक उपेगाक पडपाक जाय म्हण सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकारान 2 एम्ब्युलन्सी आनी एका प्रायव्हेट गाडयेची वेवस्था केल्या. होम क्वारंटीन आशिल्ल्यांक जेवणा खाणाची वेवस्था करपाचें उतर दीपकान दिलां. मजगतीं धारबांदोड्या PHCन कोविडाच्या दुयेंती खातीर 5 खाटींची वेवस्था केल्या. तिनी व्हेकल दवरल्या, 2 एम्ब्युलन्सी आणि एक प्रायव्हेट व्हेकल. ह्या तिन्ही ड्रायव्हर सकाळून ते आयले आणि म्हणपाले आमी त्या पेशंटाक हॉस्पिटला कडेन पावपाची सेवा करतले. खरेंच बरें दिसता आनी हांव तेजें अभिनंदन करता. हे सगळें करता आसतना ही जी सर्वीस आसा म्हणजे ह्या वाटे धारबांदोडा तालुक्यात न्ही, सावड्डे मतदारसंघात न्ही, खंय समज आमकां आमचे हेल्पलायन नंबर आमी तिन्ही व्हेकलाचेर घातलेलो आसा आनी ह्या हेल्पलायन नंबराचेर फोन केलो जाल्यार आमी खंय सर्वीस जी आसा ती पेशंटाक व्हरून हॉस्पिटलाक जावं कोवीड केअर सेंटराक पावपाची जी सर्वीस आसा ती प्रामाणीकपणे आमी करतले. आमच्या मतदारसंघाक जे कोणी आमी पळयलां फॅमिलीची फॅमिली कोविड-19 पॉझिटिव्ह जाता आनी पॉझिटिव्ह जाल्या कारणान तांकां रेशन बाकीचे
काम करूंक मेळना ते सुद्दां आमी तांकां त्यांच्या हॉस्पिटलांक समज जेवण पावोवपाची सर्वीस आसा ती सुद्दां हेच बरोबर हेच हेल्पलायन नंबराचेर फोन केलो जाल्यार हेच बरोबर जेवण पावोवपाची सर्वीस आसतली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.